गोंयच्या मुक्तेक आनीक भारत देशाची पूर्ण स्वातंत्र्याक 18 जून हो एक म्हत्वाचो दीस। ज्या दिसान गोंयांच न्ही तर देशभर एक चिंगारी पेटली आनीक लोकां भितर एक वेगळो कॉन्फिडन्स क्रिएट जालो। गोंयकारां भितर एक वेगळो विश्वास आयलो की आमी पोर्चुगीजां कडेन झगडपाक शकतात आनीक आमी गोंय हें पोर्चुगीजां कडल्यान परत आमी घेवपाक शकता। तेजी जी चिंगारी हांगा ह्या जाग्यार साकून पेटली ती सामकी अशी पेटली की तेणी महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक सुद्दां जागे केले आनी तेजे नंतर सगळे एक जावन एक गोंयच्या ह्या चळवळीक हातभार लागलो आनी ह्या हेणे एक गोंयभर पेटलें आनीक गोंय सगळे लोक तुटून पेटले आनी तेजे नंतर आमची गोंयची मुक्ती आमी साजरी करपाक पावले। आनीक ह्या सगळे दृश्टीन 18 जून हो सगळ्यांक व्हडलो दीस। 19 डिसेंबराक आमची मुक्ती खरे तरेन मेळ्ळी आसतली पूण तिजी सुरवात 18 जूनांतल्यान जाली आनी त्या खातीर ह्या म्हत्वाच्या दिसाक आयज आमचे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांक आमी आर्गां ओंपपाक हांगा